हरे कृष्णा। वॉइस ऑडिबल असणार प्रभुजी? होय प्रभुजी, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आयचे भागवत पुराण कोंकणी सेशन आईल सर्वांक नमस्कार करता आणि स्वागत करता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. पहले सर्व समाज बांधवांके प्रोग्राम आजी स्वागत करता. आजी इम्पॉर्टन्स वर्सेस ऑफ भगवद गीता म्हणलेला विषय अंतू आमका एक्सप्लेन करू घेता सची हिज ग्रेस उत्तम नरसिंह प्रभुजी आणि बेसिकली कुंदापुराचे आनेगुड्डे या गावचे आणि मणिपाल अंतू डी फार्मा एज्युकेशन करून मागिरी बेंगळूर मणिपाल हॉस्पिटल अंतू आणि 1999 वरे हंग जॉब केले. ताजी मागिरी आणि ओमान अंतू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अजे कौला हॉस्पिटल अंतू जॉब वर्स जत आणि प्रति मंगळवार आणि प्रति शनिवार 7 to 8 PM श्रीमद भागवतम क्लास करताची कोंकणींतू. आणि 2005 अंतू परम पूज्य श्री जयप्रताप स्वामी महाराज हंगे लगी शिष्य घेतिल सर. शिष्य घेतिलंतर हंगे नाव हिज ग्रेस उत्तम नरसिंह प्रभुजी हंगे कार्मिक नाम श्री उमेश कामत म्हणून हंगे बायल श्रीमती प्रसन्न गोपिका देवी माताजी आणि हंग दोन चेला चरणव चैतन्य आणि अभय चरण. आम्ही सगळे हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून उत्तम नरसिंह प्रभुजी का ये कार्यक्रम स्वागत करूया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आज आमका मिनिमम टाइम अंतू मॅक्सिमम नॉलेज आमका ट्रान्सफर जाता म्हणून मी एज्यूम करता सजी प्रभुजी. इम्पॉर्टन्स वर्सेस ऑफ भगवद्गीता या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही आमका सांगून आमका पूरा सुलभ पद्धतीने सांगून द्यायची मैं रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण. हरि ओम. नमस्कार सर्वांक स्वागत. आता योचवारा गीता जयंती अत्तस गीता जयंती ताजी तयारी गोस्कर आज म्हाका सांगिल्लें सर इम्पॉर्टंट वर्सेस ऑफ भगवद गीता ताजे बगे उलोवचें. एक्चुअली पळोवचें गेल्यार
भगवद्गीतेन तो पूरा 700 श्लोक इंपॉर्टेंट अछि बट कडेरी आमगेले श्रीमद भागवत मंत सांगिल प्रकार आम्ही कलियुगात जन आमकां ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट म्हणल्यार मंदः सुमंदव मतयो मंद भाग्य विपद्रतः आमकां ಸ್ವಲ್ಪ उडकासा बलवून आसता आणि 700 श्लोक आमी उडकास जावन कष्ट जाता म्हणले घोस्कर आमगेले परमपूज्य श्रील प्रभुपादान आमकां म्हळ्यार कोण कोण प्रीचर जावन आसता की एस्पेशली म्हळ्यार प्रीचर जावन आसताल्याक देवाल विशेष कृप असो भगवद्गीतेन तू 18 अध्याय अंतु पूरा भगवद्गीतेन 18 अध्याय लास्ट अध्याय तंतु कृष्ण सांगता ये इदं परमं गुह्यं मध्यप्ते अभिध्यास्यति भक्तिमयी परां कृत्वा मामेवेष्यसे असंशयः म्हळ्यार कृष्ण परमात्मा सांगता हे परमं गुह्यम परम गुह्य जावन आशिल्लें परम रहस्य जावन आशिल्लें हे ज्ञान दुसऱ्याक सांगता कोण भक्त आसा पळय तांणी म्हाका व्हेरी डियर तांकां पूर्ण प्रमाणारी शुद्ध भक्ती करचे पुराण मने अवकाश हांव निश्चय जावन तांकां दिवेस दिता म्हळ्यार हांगा प्यूर डिवोशनल सर्वीस गॅरंटी म्हणून सांगता कृष्ण परमात्मा सांगचें तसो हांगा खंयचें मिक्स ना आणि लास्टाक अंत्याक मिगेल धामाक येता तो अंत संशय नाका म्हणून कृष्ण परमात्मा सांगता सो ताजे घोस्कर आमकां मनुष्य देह मेळ्ळे नंतर आमी पुराजन एक रेस्पॉन्सिबिलिटी पोजिशन आशिल्लें आमगेलें जीवन सार्थक करून घेवपाक जाल्यार आमी खाली भगवद्गीता आयकूच मात्र न्ही वाजूच मात्र न्ही आमी ते दुसऱ्याक दिवचे प्रयत्न करता ताजे घोस्कर श्रील प्रभुपादान आमकां सांगलें म्हळ्यार इम्पॉर्टंट वर्सेस म्हणून दिलेले आसा कसो जाल्यार म्हळ्यार हे इम्पॉर्टंट वर्स श्रील प्रभुपाद तांणी केन्नाची खंयचेय क्लास दिले वरकेची तांणी कोट करतात म्हळ्यार तितले इम्पॉर्टंट हे भगवद्गीतेचे वर्सेस एस्पेशली आमी तसो प्रीच करताले बारी सहाय जाता हे आमी त्या वेळार कोट करता आसका म्हळ्यार घोस्कर आमकां सांगलां न्हय जाल्यार आमकां कशी सांगता ती म्हळ्यार भगवद्गीते खाली श्लोक वाचूचे सुरू करचे न्हय खंय भगवद्गीते फ्रंट पेज तसान बरयला थंय नुकून वाचूचे सुरू करता आनी तदनंतर इवन प्रति एक अक्षर सोणाशी आमी भगवद्गीता वाचूका म्हणून सांगतात आनी हे आमी वाचिल्ले आता केलो जन सांगतात हांव 5 वेळा भगवद्गीता वाचिला हांव 10 वेळा वाचिला ते इम्पॉर्टंट न्ही आमी भगवद्गीता वाचूका अर्थ करून घेवका कशी कृष्णान अर्जुनाक हे ज्ञान दिल्लें ताकाची वत वत वताची परम गुह्य परम रहस्य जावन आशिल्लें ज्ञान म्हणटात तशें जाल्यार म्हळ्यार आमी मुखावेच क्लास आयकता ती गीता कितले भगवद्गीता वाचूच कितले इम्पॉर्टंट आसा त्या पुरा ताजे बग्गे आमी आयकुचे वतात म्हळ्यार कितले की जनाले ट्रान्सफॉर्मेशन जालेलें आसा भगवद्गीता श्रवण करून आमी आयकल्लें आसा ती कितले की जन इवन जीव काणगेचे गेलेले बीच पिवचे गेलेले तांगेले हाता भगवद्गीता आयिल्ले निमित्त तांणी आज त्या भगवद्गीते अर्थ करून घेवन भक्ताल मध्ये अर्थ करून घेवन तांणी आज प्रचारक जावन दुसऱ्यांक उद्धार जावं तसो कार्य करता आसत तसो म्हळ्यार कलियुगांतू कोणाकची अंत आसक्ती ना आमगेले सनातन धर्म वर्का म्हण आसल्यार आमी पुरा जणांन प्रयत्न करका हे आमगेले आशिल्ले व्हडले शास्त्रांत सिंपल जावन आशिल्ले भगवद्गीता तातूंत खाली 700 श्लोक आसत ते आमी दुसऱ्याक अर्थ करून सांगचे प्रयत्न करता आमी भगवद्गीता अर्थ करून घेवन आमगेलें जीवन सार्थक जालें म्हणून बशी न्ही आमकां कोणकी कृप केले निमित्त आज आमकां ते भगवद्गीते एक स्वल्प प्रमाणात अर्थ जालेले आसत तशींच आमी आमगेले प्रयत्न करून दुसऱ्याक हे ज्ञान दिवचे प्रयत्न करता
आम्ही देवाक संतुष्ट करचे एक भारी कष्ट नाही, बट देव आमगे निमित्त संतुष्ट जाता. आम्ही देवा पळोवचे व्हड नाही, देव आमकां पळयता. केन्ना आम्ही असल परम गुह्य ज्ञान, परम रहस्य ज्ञान दुसऱ्याक दितात. ताची गोश्ट श्रील प्रभुपादान सांगिल्लें. आम्ही पूर्ण जणांना मनुष्य देह घेतील नंतर प्रत्येकल्यानं प्रयत्न करका हे परम रहस्य जावन हे ज्ञान दुसऱ्याक दिवन दुसऱ्या जीवन सार्थक जावत तशी, तांगेले जीवन उद्धार जावत तशी आम्ही प्रयत्न करका. ताची गोश्ट श्रील प्रभुपादान आमकां इवन 700 श्लोक असलेली तांणी 270 श्लोक 272 271 272 श्लोक इम्पॉर्टंट वर्सेस फ्रॉम भगवद गीता म्हणून पूरा भागवतम असो, पद्मपुराण असो, चैतन्य चरितामृत असो, प्रति एखादो दुखून तांणी सिलेक्ट केलेला असो. ते श्लोक आम्ही अर्थ करून घेवका आणि ते दुसऱ्याक दिवचे प्रयत्न करका. ते कार्य आम्ही पुरा जणांना घेवका म्हणजे श्रील प्रभुपादाला आश असली. त्याची गोष्ट कसं लेका पळया, आता प्रति एक कंपनीतून कितले एक पोस्ट असल्या वरकेची एक मार्केटिंगाक आता आमगे इंडियान प्रति एक ॲडव्हर्टाइजमेंट पळया, एक खाली ॲडव्हर्टाइजमेंट निमित्त कितले एक प्रॉडक्ट फेमस जाता. श्रील प्रभुपाद आमकां त्यांची एक्सपेक्ट करता. आम्ही पुरा जणांना कृष्णाले मार्केटिंग करता. भगवद्गीते म्हणजे ज्ञान दुसऱ्याक दिवका, दुसरे जीवन उद्धार जावत तशी आम्ही आमगे प्रयत्न करता. म्हणजे श्रील प्रभुपादाला मात्र नाही, आमगे परंपरा दुखून आयले. प्रति एक गुरु वरेण्याल तांगेला इच्छ असता. त्याची गोष्ट आमकां इम्पॉर्टंट वर्सेस म्हणून दिलेला असता. ते आम्ही अर्थ करून घेवका आणि ते दुसऱ्याक दिवका. तसे आम्ही पळयचे गेल्यार भगवद्गीतेचे प्रथम श्लोक आणि लास्ट श्लोक आम्ही अर्थ करून घेतल्या पुरो जाता. प्रथम श्लोकाची आमकां सांगता आसत कसं नाही, धृतराष्ट्र उवाच कसं सांगता तो, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय म्हणतो. संजयाक प्रश्न करता असतो. कसं निमगिता असं धर्मक्षेत्र हे आजी युद्धाक म्हणून गेलेलं आसा ती खंयचे क्षेत्र ते धर्मक्षेत्र. कसं लायक म्हळ्यार हे युद्ध जाता असं खंयचे म्हळ्यार धर्माक वचता. धर्माक घोस्कर युद्ध जाता असता, ताची घोस्कर ते युद्ध जावचे जागेक धर्मक्षेत्र म्हणून सांगता असता. कुरुक्षेत्र आमगेले कुरु डायनास्टी कुरु वंशाचे पुराजन थंय उठ जाल्ले आसात. मामका म्हळ्यार मिगेल चेडू, पांडवाश्चैव पांडूल चेडू आनी तांगेले तांगेल ग्रुप आनी आमगेल ग्रुप ओट जाल्ले आसा ती. आनी ओट जावन कसं जाता आसा थंय संजयाले निमगिता आसता. म्हळ्यार आजी आमी कलियुगांत पळयता आसा ती कितले कडेन युद्ध जाता आसत. खंयची घोस्कर युद्ध जाता आसत, स्वार्थाक घोस्कर, अधर्माक घोस्कर युद्ध जाता आसत. पळया भगवद्गीते शूर जाता आसा आमकां धर्मा बद्दल ज्ञान दिवचे. युद्ध जाता आसत धर्माक घोस्कर आनी खंयचे कारणाक घोस्कर न्हू. आमगेले कितले जण कृष्णाक सोदता ती कृष्ण परमात्मा आशिल्लो वय जाल्यार ताण हे युद्ध राबोवत आशिल्ले. कसले कितले व्हडले युद्ध केले, कितले जन तांगे प्राण त्याग केले जाल्यार म्हळ्यार तांणी अज्ञानांत आसा ती. हे ज्ञान आमी दिवका तांकां म्हळ्यार कृष्ण परमात्मानाची लास्ट पासून प्रयत्न केलेले हे युद्ध जावचे नज. तुम्ही एक सुवे जाग पंचपांडवा दिल्यावर युद्ध जायना म्हणून. बट वापास ते अहंकार आयिल्ले निमित्त कौरवाक अहंकार आयिल्ले निमित्त आमी शक्तिशाल आसा ती, आमी 100 चेडू आसा ती, आमगेले पूर्ण प्रमाण शक्ती आसत. आमी हे युद्धांत विन जाता ती आमकां मेळत हे पुरा तांकां एक सुवे जागर दिवचे नज्ज म्हणली घोस्कर हे युद्ध जावपाची जालें. तेंचे युद्ध धर्मा घोस्कर जावचें.
त्यांच्या आधी कलियुगांत आम्ही पळयतात युद्ध करत असत अधर्मागोस्कर कोण पापासाठी तांकां युद्ध करता ती पापा सांगेल श्रीमद भागवता मानता ताजे वर्णन असत आज आम्ही युद्ध खंयचेगोस्कर करता आसा ते म्हळ्यार 2-3 कारण असतात एक कारण कसं नाही म्हळ्यार आम्ही मॅटेरियली एडवान्स झालेला असत आता मॅटेरियल एडवान्स झालेला कंट्री पळया तांणी युद्ध करून भायर सरता दोन्हीचे तांगेले अहंकार भरला आम्ही शक्तिशाल जावन आसा ती आम्ही कोणा दाखोवता डिफीट कोरयत ताका आम्ही आमगे सिंपल उदाहरण पळयता आसा ती केन्ना कोरोना आयले नंतर मॅटेरियली एडवान्स जावन आसले कंट्री कितले पेट्ट पडल्या म्हणून पण आमगे दोळे येद्र दत्ता आस हे पर कसले सांगता आसा म्हळ्यार हे भगवद्गीतेचे ज्ञान मी दुसऱ्याक दितना ते दुसऱ्याक वतना पावतना हे ताजेगोस्कर अज्ञानात आशिल्ले मित जनाक भगवद्गीते कितले इम्पॉर्टंट आसा आमगे जिवनांत म्हणून गोतना ताजेगोस्कर प्रथम अध्याय प्रथम श्लोकाचे हें सांगता आसा ते धर्मक्षेत्र हे धर्म आशिल्ले मात थंय विन्न जाता ती धृतराष्ट्राक गोत्तच ते बट तो अज्ञानात आशिल्लो तेंचे तांकां ज्ञान दिल्लें हय जाल्यार युद्ध जायना ताचे प्रकार लास्ट श्लोक आमी पळयता ती भगवद्गीतेचे यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः हे दोन्हीची श्लोका भितर आमकां कंप्लीट पूर्ण प्रमाणारी आमकां ज्ञान मेळता आसा भगवद्गीते कितले इम्पॉर्टंट म्हणजे हे लास्ट श्लोकांत तें सांगता यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुव नीतिर्मतिर्मम म्हळ्यार ह्या श्लोकांत सांगता योगेश्वर जावन कृष्ण खंय आसा की खंय धनुर्धार जावन आसले अर्जुन आसा की थंय निश्चय जावन श्री विजय असाधारण शक्ती नीती प्रति एक आस तामिगेल अभिप्राय म्हणून भगवद्गीतेचे लास्ट श्लोकांत सांगतात आता आम्ही पुराजन अर्जुनावरी आसात बट कृष्ण ना आमगेलो आता आम्ही ऐकून आयला आसा ती इवन कृष्णान केन्ना तागे लील अंत कोरनो आध्यात्मिक लोकां गेल्ले की त्या वेळाक युधिष्ठिरान अर्जुनाक द्वाराक एक पेटयता वच कृष्णाक पळोवन यो कसले म्हळ्यार आमगेले सगळेची प्रपंचांत कसं की अपशकून जाता कसन जावचें न्हय त्या परस जाता म्हाका कसले की एक संशय येता कसन जाता म्हण अर्थ जाताना तूं वचून पळोवन यो तो द्वारके वता ते द्वारके गेले वरकेची जन मारून घेता आसा ती प्रीती ना विश्वास ना आनी ताका कळत थंय कृष्ण ना थंय म्हूण कृष्णान ऑलरेडी तागे लील अंत कोरून वापस गेला म्हूण तशी तो कृष्णाचे केलो राणीक वापस घेवन आपल येता आसतना रान्ना मध्य साधारण चेडवा आवट तागेलें युद्ध जाता साधारण चेडो कसले अस्त्र शस्त्र ना आनी तांणी अर्जुनाक डिफीट करतात त्या वेळाक अर्जुनाक ज्ञानोदय जाता तो लेखता मिगेले जिवनांत इतले व्हडले सगळे महाभारत युद्धांतून फेमस जावन आशिल्ले अर्जुनच कितले शक्तिशाली तागेले ऑपोनंट आसले वरकेची तागेले भीष्म तागेले गुरु द्रोण पुरो जाण आसले वरकेची युद्धांत हो विक्टोरियस जावन आयलो आज साधारण चेडवाले वट्टू म्हाका विंदावचे जायना म्हणून तेंचे रथ असो ते गांडीव अशें पुरो तेंचे बिल्ल बाण पुरो अशें पुरो बट म्हाका दत्ता नामू म्हण ताका ज्ञानोदय जालो कसल्याक म्हळ्यार मिगेलो कृष्ण परमात्मा ना आजी ताजेगोस्कर हांव सोदता तशें आमगेले जिवनांत वरके तशींची आमी पुराजन अर्जुना रुपार आसा ती दिवसा दिवसा चॅलेंज कश्ट दुःख डिप्रेशन खंयचे खंयचे नमून चॅलेंज येता आसा आमकां कृष्ण असं म्हण जाल्लेली
योगेश्वर कृष्ण योग अंतु ईश्वर तो अस होइदले री नमगे जीवन अंतु श्री विजय नीति पूरा आस्था म्हण हे भगवद्गीते मुखांतर लास्ट श्लोका मुखांतर आमकां ज्ञान दिले तशी भगवद्गीते इवन आमकां सांगता ती इवन एक श्लोक आमी अर्थ करून घेतले रे आमकां पूर जाता म्हणटात बट आमी कलियुगा जन जाले निमित्त आमकां हे सगळे भगवद्गीते अर्थ करून घेवचे एक श्लोक अर्थ करून घेवपा जाले रे आमी 700 श्लोक वाचूकाची श्रवण करका दुसरो भक्तार मुखांतर आज आमी एक भगवद्गीते ಬಗ್ಗೆ दोन उत्तर उलोवचेक आमकां सामर्थ्य मेळ्ळें आसा की ते देवाले गुरुल कृप मेळ्ळें आसा की तशींच आमी दुसऱ्याक हें दिवका ताजे घोस्कर श्रील प्रभुपादान आमकां सांगिल्लें इम्पॉर्टंट वर्स भगवद्गीते आमी अर्थ करून घेवका श्रवण करका ते दुसऱ्याक दिवचे प्रयत्न करका त्या वेळाक मात्र आमगेले सनातन धर्माचे अशी एक इम्पॉर्टंट सिंपल जावन आशिल्ले ग्रंथ भगवद्गीता ते आमकां रक्षण करता सो तशी आमी एक अध्याय देखून एक श्लोक आमी आयकता गेलेरी 40 मिनिट नुपुर जाता 40 घंटे वरके नुपुर जाता म्हळ्यार भगवद्गीते ज्ञान म्हणजे अनंत जावन अशें आमी पळयतात एक महाराज पर एक श्लोकाक 3 घंटे उलयतात म्हळ्यार तितले अनंत म्हळ्यार समुद्रावरीच सो तशी प्रथम अध्यायाचे आमी श्लोक आयकल्ले दोन्ही अध्यायांतुरकेचे म्हळ्यार सुंदर सुंदर श्लोक आसात हाका खंयचे कंपेर करूं जायना ते इम्पॉर्टंट न्ही हे इम्पॉर्टंट म्हूण न्ही इवन अर्ध श्लोक वरके आमी अर्थ करून घेतला पुरो म्हूण शास्त्र सांगता आमकां आमगेल्या शास्त्रांतू ताजे वर्णन दिलेलें आसा इवन आमी अर्ध श्लोक अर्थ करून घेतले री आमकां ताजे कसन लाभ मेळटा म्हूण सांगिल्लें आसा आमगेल्या शास्त्रांत ते कशी म्हळ्यार श्लोकार्धम श्लोक पदम वा श्लोक अर्ध श्लोक न्ही जाल्यार एक श्लोकाचे एक वर्ड श्लोक पदम वा नित्यम भागवतोद्भवम प्रतिनित्य आमी श्रवण केले पठते शृणोति वस्तु गोसहस्र फलम लभेत म्हणजे 1000 गायक आमी दान केले तितले लाभ आमकां मेळटा म्हणून सांगता ते म्हळ्यार इवन अर्ध श्लोक आमी अर्थ करून घेतले आता आमकां हे श्रवण करका आमी भगवद्गीते अर्थ करून घेतले नंतर हे ज्ञान दुसऱ्याक दिवका जाल्यार म्हळ्यार आमकां मोक्ष मेळका म्हणचे न्ही आमकां मोक्षाकिंत चड जावन आशिल्लें कृष्ण प्रेम मेळका तेंच कृष्ण प्रेम 18 अध्यायाचे 66 श्लोकांत कृष्णान सांगिल्लें परम रहस्य जावन आशिल्लें ज्ञान आमी दुसऱ्याक दिवका कंटिन्यू जावन वतच का जाल्यार म्हळ्यार कलियुगांत प्रति एकले अर्जुना तशींच धाडून घेतात चॅलेंज वयर आसत दोन्ही अध्यायांत आमी पळयचे गेल्यार हे इम्पॉर्टंट श्लोक आमकां गुर्तोस दोन्ही अध्यायाचे सुमार श्लोक आसतात जाल्यार दोन्ही अध्याय आमकां दिवचे गीता सार संग्रह म्हणून गीता सार संग्रह म्हळ्यार मेन नॉलेज दिता थंय कसं नाही म्हळ्यार आमी हे देह न्ही आमी हे आत्मा म्हणून ताजे निमित्त दोन्ही अध्यायांतुरके आमकां इम्पॉर्टंट ज्ञान दिता असं म्हळ्यार तांचो सुमार श्लोक घेतिल्लो आसा श्रील प्रभुपादान हे इम्पॉर्टंट श्लोकांतू आमकां मेन अर्थ जाता तशी तांणी सांगता ती कशी म्हळ्यार गोत्तस का हे आमी आत्मा आमी देह न्हय म्हणचे आज आमची आत्मा म्हण आमकां गोत्त आशिल्लो जाल्यार कितले जन ह्या देहा घोस्कर कार्य करून ह्या बंधनांत शिरकून पडनात आमकां पुराजन आमी आज बंधनांत कसल्याक आसा म्हळ्यार आमी हेंच हे देह शाश्वत जावन आसता म्हणले कोण आसता ताजे घोस्कर देहा घोस्कर आमी हे पुरा कर्म करता आसत ताजे निमित्त आमी बंधनांत शिरकून पडता आसत तो आमकां आमगेलें शास्त्र कसं सांगता म्हळ्यार
हे दोन्ही अध्यायान आमकां तें ज्ञान दिता आसा. कोण जन्म घेतला की जातस्याय ध्रुवम मृत्यू ध्रुवम जन्म मृत्यूश्च. जन्म घेतील मरकाची मेली नंतर वापस अनेक जन्म घेवका खंय पासून तो आध्यात्मिक लोक अवसान आहे की थंय पासून जन्म मृत्यू जरा व्याधी ह्या चक्रांत गुंत असता. इम्पॉर्टंट ज्ञान ते आम्ही अर्थ करून घेवका आणि ते ज्ञान आम्ही दुसरे दिवका. कशाला म्हळ्यार आम्ही सांगता की आज हें केलें गो तसने देहांत जाल्ले गुळा पडले सुकी केलें काल केलें न्ही मेल्ले म्हण असले नंतर आम्ही सांगता ते तो ही इज डेड ही इज नो मोर म्हण. पण आम्ही पळयता तागले स फीट की हा, 8 हा. थंयच कोण असता. बट ते देहा दुखून गेले कसं नाही म्हळ्यार आत्म ते आत्म गेले निमित्त ते देह म्हणचे व्हॅल्यू नाशी असता. 24 hours भितर ताका व्यवस्था करता न्ही जाल्यार ते वास येवचे सुरू जाता. सो तशी आमकां दोन्ही अध्यायांतून हे ज्ञान दिता. कसं नाही म्हळ्यार आम्ही हे देह न्ही तातूं सुमार परस ज्ञान आसा आमकां. बट कांय म्हणत निमित्त आमी एक एक इम्पॉर्टंट आशिल्ले श्लोक स्वल्प स्वल्प अर्थ करून मुखार सुनो तरपचे. आता तिन्ही कर्मयोगांतूं एक भारी इम्पॉर्टंट श्लोक दिला 9वाचा श्लोक. यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः. कशाला म्हळ्यार आमी कसले कर्म करचे आसल्यार कृष्णाले विष्णूले संतुष्टी घोस्कर करता. तांकां त्याग म्हणचे भावनेर आमी करता. न्हय जाल्यार आमी खंयचेय कर्म आमगेले देहा घोस्कर म्हण आमी करता की ते आमकां बंधना भितर घालता. खंय पासून सांगला म्हळ्यार आमी सांगचे नजे खंय म्हळ्यार म्हाका हें गोत नाशिल्लें भगवतगीते ज्ञान म्हाका नाशिल्लें ताजे निमित्त हांव ते कर्म केल्ले म्हण सांगचे ना. ते तुमगेली चुकी. देवान दिलेले हे ज्ञान तुम्ही स्वीकार कर न्ही तुम्ही अर्थ कोर न्ही ताजे निमित्त हांव चूक केले ना. चूक केली नंतर त्या बंधना भितर घालता वता आमकां. तशें आमकां वतना कितले जन्म घेतला आमी लक्ष लक्ष जन्म घेवन दुसरे येवन वचून आज एक मनुष्य जन्म मेळ्ळेलो आसत. हे मनुष्य जन्म मेळ्ळी नंतर आमकां एक असले एक चान्स देवान दिलेलो आसत. आमी खंयचे खंयचे मूल्य दुखून असले वरकेची दुसरो धर्म पालन करचे असेल देशांत असले वरकेची देवान एक व्यवस्था करून दिल्लो आसा पळया. देव कितले कृपाळू म्हूण लेख घाला. म्हळ्यार देवान सांगिल्लें आसा आमी खंय राबयता की थंय दुखून मुखारसून वच्चे व्यवस्था हांव करून दिता म्हूण देवान सांगिल्लें आसा. आतां हेंच उदाहरण हांव वरके आयिल्लो गल्फाक कसो जाल्यार म्हळ्यार दुड्ड करचे घोस्कर. पण हांगा आयिल्ले नंतर भक्ताल संग मेळ्ळें कसं की ज्ञान मेळ्ळें कसं की प्रयत्न केले गुरुले कृष्णाले कृपेन स्वल्प मट्टाक अर्थ करून घेवचेक जाल्ले. आज एक 2 उत्तर उलोवचेक तांगेले कृपान म्हाका देवान दिलेलें आसा. तशींच दुसऱ्याक आमी हें चान्स दिवका म्हणली घोस्कर श्रील प्रभुपादान सांगचें. ताकाची भगवंताल तृप्ती घोस्कर आमी आमगेले कर्म म्हणजे करता. नियत कर्म म्हणजे कसं नासता तागेले तृप्ती घोस्कर करता. ताकाच पळया आमी खंयचेय यज्ञ याग केल्ल्या वरकेची आमकां भटमाम सांगता लास्टाक हातान तुळस आनी फूल दिता आनी सांगतात तीर्थ घालून कृष्णार्पण म्हण रे म्हणून. म्हळ्यार कृष्णाक वचका चित्तें. कृष्णाक गेल्ले मात्र तें तुमी केल्यार खंयचेय देवी देवता यज्ञ याग केल्ल्या वरकेची ते कृष्णार्पण म्हूण जावपाची. न्हय जाल्यार कायेन वाचा मनसेंद्र दैव बुद्ध्यात्मना वा प्रकृती स्वभाव करोमि यज्ञं सकल परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. नारायणाक समर्पण जावन आमी करता. ते समर्पण जाल्ले मात ते पूर्ण प्रमाणात ताजी लाभ मेळटा. सो तशी तिन्ही अध्यायांत आमकां ते श्लोक दिल्ले. 4 अध्यायांत पळोवचे गेल्यार सिंपल श्लोक तातूंत इम्पॉर्टंट सुमार श्लोक आसा ती परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां म्हळ्यार परित्राणाय म्हळ्यार कोण शुद्ध भक्त आसा ती साधूनां म्हळ्यार साधूक मात्र न्हय. कलियुगांत साधू घालेले एकात आमी पळयता ती साधू ड्रेस घाललेले जन भितात. चल म्हळ्यार कलियुगांत पळयतात आमी खंयचे खंयचे नमुने वायट दत्ता आसा हें कावी न्हेसून घेतिल्ले जन म्हळ्यार पुराय जन म्हूण न्ही.
भगवद्गीते प्रकार परित्राण साधू नामुळे साधू धावनाशिले शुद्ध भक्त धावनाशिले रक्षण करचेकोस्कर आणि दुष्ट जनाले शिक्षी करचेकोस्कर धर्म तत्व परिपालन करचेकोस्कर वापास स्थापन करचेकोस्कर हा युग युगांत अवतार घेऊन येता. त्याचे नेक्स्ट श्लोकांत जन्म कर्मच मे दिव्यम मिगल जन्म कर्म ते दिव्य पण कोण अर्थ कोण घेतलास की त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म तो तागेल देह त्याग केल्यानंतर ताका वापस दुसरो देह म्हणजे मेळना ताका सीधा आध्यात्मिक लोकांत एंट्री सीधा पास ताका मेळटा. सो ते अर्थ कोण घेवचे का आमकां भगवद्गीते आमी अर्थ कोण सो तशी 5 अध्याय आमी पळोवचे गेल्यार लास्ट श्लोक सांगतात भक्तानां यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरम सुरधम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति. कितलो एक सुंदर सुंदर श्लोक पळया. भोक्ताराम यज्ञ तपसां खंयचे यज्ञ याग केल्यार अल्टिमेट भोक्त म्हळ्यार कृष्ण विष्णूच. तुम्ही यज्ञ करा तपस करा कसले करा सर्व लोक महेश्वरम कितले लोक असल्यार पुरा लोकाचे महेश्वर हांवची म्हणून कृष्ण सांगता. सुरदम सर्वभूतानां हे अनेक सुंदर जावन पळयात. सर्वभूतानां म्हळ्यार प्रत्येक जीव जंतू असल्यारी प्राणी पक्षी असल्यारी तांगेले सुहृदान आसता म्हणून सांगता कृष्ण परमात्मा. आज आमी कलियुगांतू आमी सुरदान आसा ते आमगेले सुरदान कोण येता ती एक की 10 कोटी की एक लॉटरी मारो राजन आमगेले संबंध जावन येता. अयो म्हाका तो भारी परिचय आमगेले संबंध तो म्हण तेंचे कोणा पापर जावन असो कश्टार असो संबंध वरके दूर धांवता ते होय की नाही. बट कृष्ण परमात्मा कसं सांगता असं हे कृष्णा करुणा सिंधू दीन बंधू जगतपते करुणा सिंधू तो समुद्र तो करुणाचे दीन दीन म्हळ्यार तितले पडलेले जनाले बंधू जावन येता तो सांगता सुहृद जावन येता हांव म्हणून. फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड म्हणटा ना. एक्चुअली देव आमगेले हृदयात आमगेले वट्टू असता सदैव असता. मी अर्थ कोण घेता ना एक सान स्टोरी असं एक वेळाक एक राय तागेले मिनिस्टर वट्टू अशींची भोंवचे भायर सरता. त्या वेळाक भोंवचे भायर सरताना तो पळयता एक रुक्का मळाक एक साधू सिंपल जावन बसला आनी हातान सान मूर्ती घेवन संतोषारी ताका घालचे खोडले कसं हांव घालना. एक साधारण एक पंजी अंगार एक सान टवल घालून घेतला आणि कसं नाही ना तागेले हातांत एक देवाल मूर्ती घेवन संतोषार आनंदान असो रुक्का मळा बसला. शाको विपरीत बट ह्यो आनंदान खेळता देवाल गुणगान करतो असो. त्या राजाक ताका पळोवन कसं की बरें मनांत हें जालें तें. तो मिनिस्टर वट पुराय जाणां वट ते साधूले वता आनी साधूले वचून ताका सांगता की पळय तुका पळयल्यार म्हाका भारी अनुकंप जाता असो पापशें दिसता असो. तू कितली पळयल्यार तुगेलें तोंडां तितलें एक तेजस्व असो संतोषार असो शांतीर आस तूं बट तू घालचें हांव घालना राबचें घर नाशें दिसता असो आनी त्या मूर्ती घेवन तू कसन करता असो. म्हाका एक अनुकंप जाले निमित्त तू कसल्याक मिगेल राज्यांत येवचें न्हय. हांव इतलो व्हडलो राय मिगेले कसकसन ना तुका एक राबचें एक व्हडलें घर दिता हांव आनी पुरा नमन वेवस्थीत दिता. खावचें जेवचें करून तुका न्हिदशेक हांव घाल्यार पुरा नमन वेवस्थीत दिता. तू येवचें न्हय जिव्यार म्हूण सांगता. ताका तो साधू म्हणटा येवचें म्हाका कांय कश्ट ना बट म्हगेले एक शर्त आसा 2-3 कंडिशन आसत ते तूं ओके म्हळ्यार हांव तुगेलो तेंकता म्हणलें. ते कसं कंडिशन म्हणून निमगील घेता. एकाच कंडिशन तो म्हणलें खंय हांव तुगेले घरा आयल्यार सदोच हांव जेवता आसता कसकसन जावका येदना जावका हांव खात्ता आसता जेवता आसता बट तूं जेवचें न्हय खावचें न्हय. अरे
हें खंयचें म्हूण कंडिशन मरे असो तुवें दुसरें कंडिशन म्हाका सांग अन्य कंडिशन म्हणलें हांव म्हाका केन्ना न्हिदोवंक म्हणलें दिसता की हांव न्हिदता बट तूं मात्र न्हिदोवचें न्हय म्हणलें अरे पप्पा शॉक जाता कसं कंडिशन घालता असो तूं अन्य कसं कंडिशन सांगा म्हळ्यार हांव खंय जावं थंय वचता आसता भोंवता आसता बट तूं मात्र म्हगेर ओट्टू आसता म्हगेर दुखून दूर वच्चें न्हय त्या वेळाक राय खूब येता तूं कसं म्हणल्याक हांव राय तुगे लोट्टू अशें कसं म्हाका मात दिसम ना म्हाका दुसरें काम ना सगळे राज्याचे पुरा पळोवंक येतालो हांव खंय खंय कश्ट आसा कण आसा पळोवंक वयचें म्हाका हुस्को जाता तूं अशी म्हगे लोट्टू आसता म्हळ्यार कशी साध्य जाता हें साध्य ना म्हणलें तो म्हणलें खंय म्हाका कोरकें साध्य ना तुगेलें घेवचें ताका तो निमगेल काय तूं कसं सांगता म्हण आसा ಸ್ವಲ್ಪ सांग विवरण कोण सांग म्हणलें त्या वेळाक तो म्हणलें खंय पळय म्हगेले देव आसा हे देव कितलो कृपाळू पळय ताका आमी कसनय दिना जाल्यार वरकेची आमी खात्ता आसता ती आमकां कसन जावका पळय आमी खात्ता आसता ती ताका आमी कनय दिनात पण देवान कसनय उण करनी आमी केन्ना न्हिदोवका की आरामशें न्हिदता ती एसी घालून बी पुरा कोण घेवन वय की न्ही ऑर्थोपेडिक मॅट्रस घालता ती न्हिद आरामशें हां बट ते देवाक घुसकर आमी केन्ना आलोचन करता आमी कितलो कडेन पुरो भोंवता आसता ती आमकां खंयचे खंयचे मने कश्ट येता चॅलेंज येता बट ते देव पळय सदको आमगे ओट्टू आसता ताका तागेलें अनेक नांव भक्त वत्सला म्हूण वत्स म्हळ्यार गायची वासरू केन्ना ते वासरू गाये गर्भा दुखून भायर येता की पटा दुखून भायर येता की ते गाय पळया ताजे जिब्बेन त्या वासराक लेवन 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 क्लीन करता आणि ते गाय त्या वासरा ओटू आसता आणि ते गाय दूध दिता त्या वासराक घोसकर बट आमी कितले एक हें आसा पळय त्या वासराक तांडून वरलें दूध पुरा आमगेल घोसकर काडटात ते गाय शाण दिता आमगेल घोसकर मूत दिता आमगेल घोसकर गाय प्रत्येक आमगेल चांगा म्हूण दिता बट आमी कशी ताजे सेव करता ती ताकाची देवाल नांव भक्त वत्सला कोण तागेले शुद्ध भक्त आसा पळया तागेलो तो सदो आसता तशी देव म्हगेलो सदो आसता ना हांव कसले ते देवा सोडून तुगेले घेवं हांव कसं सांगचें हांव इश्ट पडटा म्हळ्यार भक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानां देव पूर्ण पुरुषोत्तम सद आमगेर ओट आसता तशी देवान आमगेले भगवद्गीते ज्ञान म्हणचे आमकां दिलेलें ज्ञान म्हणचे एक एक श्लोक म्हणचे आमकां कशी रक्षण करता आमकां कशी उद्धार करता म्हणचे एक उदाहरण सूरदम सर्वभूतानां कोण आमी ताका शरणागत जाता की तो आमकां आमगेले सदैव आमगेले ओट्टू आसता आमकां मार्गदर्शन करता आमकां खंयचे खंयचे नमुने नेहा विक्रम नाशवास्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य स्वल्प वरके आमी भक्त केल्यार आमकां खंयचे खंयचे त्रायते महतो भयात व्हडले भया दुखून आमकां रक्षण करता म्हणून सो तशी 5 अध्यायाचे हे श्लोक सांगता आमकां सूरदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं रक्षति ताजे नंतर प्रत्येकल्याक सुख शांती दिता हांव बट आमी शांती घोसकर पुराण मन प्रयत्न करता ती कार ना म्हळ्यार कोण व्हडली कार घेतली शांती येता म्हण लागता ती आनी दुःख चड येता होय की न्ही घर ना म्हळ्यार घर दिता देव एक म्हळ्यार अनेक जावका म्हळ्यार एक कार घर घेतली कुळ आमकां शांती मेळटा म्हणलेकचें ते अनेका काम हें करता एक कार घेतली कुळ शांती येता म्हण आमी लेखचें बट शांती खंय मेळटा म्हळ्यार आमगेले शास्त्रांत मेळटा आमगेले कृष्णान आमकां दिलेलें आसत ते शांती कृष्ण म्हणटा हांव तुमकां दिता म्हण सो तशी 5 अध्यायाचे श्लोक जाले 6 अध्यायातूं आमगेले ध्यान योग ध्यान कशें करता अष्टांग योग कशें करता खंय करता ते केले निमित्त कसं मेळटा तांतूं ध्यान योगांतूं लास्ट श्लोक कृष्ण कसो सांगता
योगिनामपि सर्वेषां मद गतेंतरात्मनः शब्दावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः. कृष्ण परमात्मा कसं सांगता असं म्हळे रे, ध्यान इंतु होळ्ळ ध्यान कोण म्हळे रे, कोण सधोची मिगेल बग्गे ध्यान करता, मिगेल बग्गे चिंतन करता, मिगेल गुणगान करता, भजन करता, तो योग इंतु होळ्ळ योगी तो आशिलान तो श्रेष्ठ दान असेल योगी तो त्या मिगेल अभिप्राय म्हणून कृष्ण परमात्मा सांगतास. जर तो आम्ही अष्टांग योगाने करचे प्रयत्न करू का म्हणना, आम्ही कसले परिस्थितीत असल्यावर त्याची ध्यान करचे मला कसं द्यावा विकास करतो. आम्ही खंयचे कार्य करता असताना ते देवाला उडगास करून घेऊन देवाला नामस्मरण मना आणतो तोच कार्य करे त्या करतो असलेली खूप आता त्यांचे ध्यान म्हणून कृष्णानंद सांगते असेला तो होळ्ळ ध्यान ध्यान मला तोची म्हणून स्वतःशी आम्ही 7 अध्यायात पुढे गेले परात्पर ज्ञान. त्या ज्ञानान तू देवान पुराण मन ज्ञान दिलं असं परात्पर म्हळे टॉप मोस्ट ऍब्सोल्यूट ट्रुथ आणि त्याचे की वैरकंचे ट्रुथ ना तो हंगताण पुराण मन ज्ञान दिलं असं रसो मप्सु कौंतेय प्रभास्मी शशी सूर्ययो सूर्यचंद्रांत असेल ते शशी तेज म्हणजे मिगेल्यांची उत्का असेल रुची मिगेल्यांची वेद मंत्रांत ओंकार हावांची प्रत्येक ज्ञान दान दिलेलं असं. तो ह्या पुरा आम्ही कशी म्हळे श्रील प्रभुपादान आमकां सांगून दिवचे आम्ही इवन एक अध्यायांतून एक दोन श्लोक इम्पॉर्टंट वर्सेस आम्ही श्रवण करता आम्ही अर्थ करून घेवका ते आम्ही प्रचार करताना कोट करता तसे 8 अध्यायांत आम्ही पळयचे गेले रे इम्पॉर्टंट श्लोक अपास अंतकालेच मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. अंतकाला कोण देवाला ध्यान करत की पुरो आणि जन्म नाता का देह सोडता असताना ते आत्म म्हणजे सीधा विष्णू दूत येऊन तका आध्यात्मिक लोक आपण होतात म्हणून सांगतात. म्हणजे एकाची विष्णू दूताने का एक यमदूताने का विष्णू याना यम वर का याना त्याने दूताक पेटोच तशींची आमगेल उद्धाराकोस्कर कृष्णानं दूत पेटेल असं प्रभुपादाक आणि दुसरे गुरु पुराजनाक पेटेल असं कसं लाग म्हळे आमकां उद्धार करचे घोस्कर तशी आम्ही वरकेची तिला प्रभुपादाले गुरुले कृप घेऊन आम्ही वरके त्यांचे प्रयत्न करता इम्पॉर्टंट वर्स अर्थ करून येऊन आम्ही दुसऱ्याक मार्गदर्शन करता कितले अवश्यपूर्ण जावन आसता आज कलियुगांत म्हणून भगवद्गीते म्हणजे कितले लक्ष कोटी जन आले ट्रान्सफॉर्मेशन झालेलं असं पळोवपा जाल्यार तुम्ही युट्यूबा वचून पळया गेले हिंदुस्थानात जे जावका म्हणना पाश्चात्य देशाचे पळया रशिया चैना नास्तिक जावन असेल देव ना म्हणताले भगवद्गीते अर्थ करून घेऊन भागवतम अर्थ करून घेऊन त्यांनी प्रचार करता असत म्हणजे कितलं प्युर असं म्हण लेक्कला चकाचक म्हणता ती भगवद्गीता म्हणजे देवान सांगेल गीत है भजन है ते आम्ही श्रवण करता ते आम्ही दुसरे दिवका 9वा अध्याय पुढे गेले पूरा श्लोक इम्पॉर्टंट परम गुह्य ज्ञान है द मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज म्हणून सांगता हक्का परम गुह्य ज्ञान असेल ज्ञान है हे ज्ञान आम्ही दुसऱ्याक दिवका कसं लाग म्हळे रे राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम राजविद्या अशिलांत राजविद्या है राजगुह्य अशिलांत गुह्य जावन असे पवित्र जावन असे है उत्तम जावन असे है प्रत्यक्षावागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम ते आम्ही साक्षात्कार मुखांतर अर्थ करून घेवका तेच आमगेले धर्माचे परिपूर्ण जावन आसता कसं म्हळ्यार हे शाश्वत जावन अशें आनी संतोष म्हणजे दिवचे आमकां ताकाशें भारी इम्पॉर्टंट जावन आशिल्लो अध्याय हे पुरा 9th चॅप्टराचे पूरा श्लोक देवानच सांगितला
भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे सुभात्. या परम गुह्य जावन आशिल्लें ज्ञान तुका दिता आसा कसले म्हळ्यार प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे तुगेल्यान तूं असूय म्हणचे ना. ताजी घोस्कर तुका दिता आसा हें ज्ञान कसं करता तुवें ज्ञानम विज्ञान सहितम हें ज्ञान घेवन तूं विज्ञान करता अर्थ कोरून येवका तुगेल्या जिवनांत इम्प्लिमेंट करता हें ज्ञान तुवें ताचे निमित्त कसं जाता म्हळ्यार यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. तुगेल्या जिवनांत कसलेची कष्ट आसो संकट आसो तापत्रय आसो ताजे पुरा दुखून तूं पार जाता. म्हूण ताजे अर्थ कसो म्हळ्यार आमकां मोक्ष मेळटा. हें आमी जन्म मृत्यू जरा व्याधी चक्रा भितर आमी आनी बंधनांत शिरकून पडना ती. सो तशी भगवद्गीतेची इम्पॉर्टंट वर्सां आनी मुखावेच्या क्लासांत आमी आयकून येता ती तांणी सांगता ती तुमकां भगवद्गीते ज्ञान कसलें जावका कसलें आमी श्रवण करता म्हूण हाका टायम लिमीट दिवचें जायना तितलें उलोवचें आसता भगवद्गीते बद्दल आमी उलोवचें गेल्यार. बट दिल्ल्या समया भितर हांव रापकोरका म्हणली घोस्कर अंगाचेर अपकरेता आसा. बट एक कसन म्हळ्यार विनम्र प्रार्थना कसन म्हळ्यार आमकां आशिल्ल्या प्रभुपादान विशेष कृपा दिवन 270 श्लोक सांगला इम्पॉर्टंट वर्स. तांणी हे इम्पॉर्टंट वर्स घेवनूच प्रत्येक क्लासान तूं तांणी एक श्लोक तांणी कोट कोण घेवन ताजे बद्दल सांगता ते ताजे घोस्कर ते इम्पॉर्टंट जावन आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. ते आमी श्लोक जाले तितले वचून घेवन आमी आमगेल्या प्रचारांत यूज करता कोट करता दुसऱ्याक ताजे निमित्त अनुकूल जावप तशी तांगेलें जीवन सार्थक जावप तशें आमी आमगेले प्रयत्न गुरु कृष्णाल्या कृपेन मुखासून व्हरका म्हणून हांव पुराजनाल्या प्रार्थना करता आनी हांगाक विराम करता. ओम तत्सत. ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु. सर्वे जनो सुखिनो भवन्तु. गीता जयंती महामहोत्सव की जय. श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथराज की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरुदेव की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्णा प्रभुजी तुमका मस्त थँक्स. तुम्ही एक चॅप्टर देखून एक श्लोक घेवन ताची इम्पॉर्टन्स कसले आनी आमकां सांगून दिलें आसा. तशी जी भगवद्गीते इत्याक वाचूका आनी तांतू ते इम्पॉर्टन्स ऑफ धर्मा ह्या बगे तुम्ही आमकां जेन्ना करून सांगून दिलें आसा. मस्त थँक्स प्रभुजी. कोणाले कसले क्वेश्चन्स आसा? हरे कृष्णा. कोणाले क्वेश्चन्स असते निम्गे येता? कोणाले क्वेश्चन ना म्हणून दिल्यारी ಈಗ दोन ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್. ನವೆಂಬರ್ 30 ಬುಧವಾರ ಏಜ್ ಟೈಮ್ 8:30 to 9:30 ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ भगवद्गीते अभ्यास करची निमतेन कसा बेनिफिट आसा म्हणून आमकां क्लास घेवचे वता आसाची इस ग्रेस रविपती दामोदर प्रभुजी हांणी. तशी जी 2 डिसेंबर फ्रायडे शुक्रवार हेची टायमाक इस भगवद्गीता ट्रू भगवद्गीता म्हळ्यार बदवे म्हळ्यार टॉपिक ಬಗ್ಗೆ आमकां क्लास करता आसाची हर ग्रेस मथुरा माता देवकी दासी हांणी. तशी तुम्ही सगळ्यांनी या पुरा कार्यक्रमांत भागवहिसूका म्हणून रिक्वेस्ट करता आसा. तशी जी डिसेंबर 3 शनिवार भगवद्गीता जयंती आम्ही या भगवत पुराण ಕೊಂಕಣಿಂತು 350 ಬಾಂಧವಾನಿ 200 श्लोक म्हणून 700 श्लोक म्हणचे सेशन आसा. तुम्ही आमकां सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. जसले क्वेश्चन ना म्हणून जाल्यार आम्ही नरसिंह मारुती म्हणून हे सेशन एंड करूया. हरे कृष्णा. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शीलटङ्कानकालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा वही नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंह
नादिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नाथामद्भुतशृङ्गाम् दलिता हिरण्यकशिपु कानुभृङ्गां केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपाद 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 शील प्रभुपाद श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय शील प्रभुपाद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण।